गोंयांत एक्सिडेंट जावन दर दिसा कोण ना कोण वता। एक्सिडेंटान सोंपतल्यांचो आंकडो देंवचे परस वाडत आसा। गाडयो वाडल्यो, बेशिस्त वाडली, मात रस्ते अशीर। नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे आनी बाकीच्या कांय रस्त्यावेल्यो कितल्योशोच सुवाती एक्सिडेंट जावन जाल्यात। दर 1-2 दिसांत गोंयच्या रस्त्यार एकलो मनीस सोंपता। गोंयांत 12 लाख गाडयो, 90% प्रायव्हेट, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट 10% ना। पळयात रिपोर्ट। एक्सिडंटात सोंपतल्यांचो आंकडो देंवता कशें 3-4 वर्सां फाटीं दिसतालें, मात गोंयच्या रस्त्यावेलें चित्र परत सिरियस जावंक लागलां। स्टेट हायवे, नॅशनल हायवे आनी बाकीच्या रस्त्यांचेर एक्सिडंट जावन लोक एकार एक वचत आसात। तातूंत तरणाटे चड। एक्सिडंटात सोंपतल्यांचो आंकडो पळयल्यार वर्सान वर्स वाडत आसा। वर्स 2013त नॅशनल हायवेचेर 106 जाण, स्टेट हायवेचेर 33 जाण, बाकीच्या रस्त्यांचेर 140 जाण अशा वट्ट 279 लोकांक मरण आयिल्लें। 2014त नॅशनल हायवेचेर 116 जाण, स्टेट हायवेचेर 45 जाण, बाकीच्या रस्त्यांचेर 143 जाण अशा वट्ट 304 जाणांक मरण आयिल्लें। 2015त नॅशनल हायवेचेर 136 जाण, स्टेट हायवेचेर 32, बाकीच्या रस्त्यांचेर 148 अशा वट्ट 316 जाणांक मरण आयिल्लें। 2016 फेब्रुवारी मेरेन नॅशनल हायवेचेर 23 जाण, स्टेट हायवेचेर 12 जाण, बाकीच्या रस्त्यांचेर 24 जाण अशा वट्ट 59 लोकांक आतामेरेन मरण आयलां। एक्सिडंटाची कारणां वेगवेगळी आसलीं तरी सरकाराचो हो आंकडो पळयल्यार वर्सान वर्सा एक्सिडंटात सोंपतल्यांचो आंकडो वाडत आसा। फाटलीं 3 वर्सां आनी अंदूच्या चालू वर्सा सरकारान दिल्ल्या आंकड्यांत हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यान 150 जाण रस्त्यार गेले। लायसना नासतना गाडी चलोवप आनी गाडी चलयतना मोबायलार उलोवप्यांचोय सोंपिल्ल्या मदीं आंकडो बरोच आसा। गोंयच्या रस्त्यांचेर 55 सुवाती एक्सिडंट झोन म्हूण थारायल्ल्यो आसात। तातूंतल्यो 33 उत्तर गोंयांत, 22 दक्षिण गोंयांत। ते सुवातींचेर एक्सिडंट जावचो न्ही म्हूण PWD रोड इंजिनियरिंग करून सुदारणा करची म्हूण प्रस्तावूय आसा। मोटर व्हेकल कायदो खंय खर केला म्हूण सरकार सांगता। म्हत्वाच्या सुवातींनी गाडयांचेर नजर दवरूंक CCTV कॅमेरा बसोवन लक्ष दवरपाचें खंय काम चल्लां। हायस्कुलां, कॉलेजींनी वचून जागृताय करपाची मोहीमूय चलता। ट्रॅफिक नेम मोडपी स्टंटाच्या फेसबुकावेल्या फोटवां वेल्यान 145 जाणांचेर खंय खात्यान एक्शन घेतल्या। एके वाटेन हायवे रूंद जाताना दिसतात, मात एक्सिडंट देवानात। सरकाराची रस्त्यांच्या सुदारणांचे स्पिडी परस गाडयांचो आंकडो आनी गाडयो चलयतल्यांची बेशिस्त चड स्पिडीन चल्ल्या। गोंयांत 12 लाख गाडयो, तांतल्यो जवळ 90% प्रायव्हेट। कदंबा धरून सरकाराचे पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचे गणितूय हल्लां। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। नौदळान वेळेची मर्यादा सदळ केल्यार दाबोळी विमानतळार पॅसेंजरांची गर्दी कमी जातली आनी बरी सर्व्हिसूय मेळटली म्हूण आदलो विमानतळ संचालक के. श्रीनिवास राव उलयला। रावाच्या जाग्यार आतां BCH नागी संचालक म्हूण आयला। पार्किंगाचो प्रस्न सुट्टलो जाल्यार मल्टी लेव्हल पार्किंग बेगीन सुरू जावंक जाय। दाबोळी जमीन जाय तितली ना, सरकारा कडेन मागल्या ती मेळ्यार खंय पार्किंगाचो प्रस्न सुट्टलो। दाबोळी विमानतळाचो संचालक के. श्रीनिवास रावाची बदली जाल्या। ताच्या जाग्यार त्रिचुरापल्ली सावन बदली जावन BCH नागी नवो विमानतळ संचालक म्हूण दाबोळे आयला। आदलो संचालक श्रीनिवास रावान विमानतळाचे प्रस्न मांडले। रिस्ट्रिक्शन ऑफ वॉचेस बाय नेवी, रिस्ट्रिक्शन में हमारा सीधा तो इफेक्ट नहीं होता है, बट इट हैज़ इनडायरेक्ट इफेक्ट, क्योंकि वो टाइम पे बंद होने के बाद हमारा एयरपोर्ट एक साथ खुल जाता है। एक बार खुलने के बाद बिकॉज ऑफ दिस चेकआउट टाइम ऑफ गोवा 12 नून, सो सभी लोग आ जाता है एयरपोर्ट पे। पूरा फ्लाइट्स भी वही टाइम पे होता है 3 घंटा। वो 3 घंटा में हमको डिपार्चर गेट से होके अप टू एयरक्राफ्ट बे तक सभी जगह में आपको कंजेशन लगता है। वो कंजेशन की वजह से हमारा सर्विस क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है। इसका तो एक तो है इलाज, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड जो आवर्स है वो कम करना है नेवी ने। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंड, प्रॉपर सफिशिएंट लैंड ऑन सिटी साइड, कार पार्किंग की जगह नहीं है तो कंजेशन दिखता है। एंड मल्टी लेवल कार जो बनाया था उसका भी क्लियरेंस बाकी है। वंस द क्लियरेंस कम्स थोड़ा वो भी हल्का हो जाएंगे। थोड़ा उसका अलावा इफ दैट इज़ नॉट क्लियर, if you get additional area for car parking opposite to airport after the track, as we requested in the government of Goa for that land, थोड़ा parking facility बढ़ जाएंगे। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। मोर्चे थळाव्या बीजेपीच्या नेटार नायट पार्ट्यांचो धुडगूस चल्ला। नायट पार्ट्यांचो उपद्रवाचो रिपोर्ट करता म्हणून थंयच्या पत्रकाराक बीजेपीच्या कॅम्पांतल्यान धमक्यो येतात। थंयचो रिपोर्टर विलास आरोलकारान बीजेपीच्या हरमलच्या खालच्या वाड्यावेल्या गटाध्यक्षा आड पुलीस कागाळ केल्या। आरोलकाराक खंय ताणें बुरश्यो गाळी घाल्यो। पाड्यांचे रिपोर्ट केल्या म्हणून मोडून घालता म्हणून धमकी दिल्या। सगळें चल्लां मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या गांवांत। पळयात रिपोर्ट। मोर्जेच्या लोकांक मध्यान राती मेरेन बेकायदेशीर नायट पार्ट्यांचो उपद्रव नित्याचो। त्या वाठारांतल्या लोकांच्यो आत्र्या पैऱ्यान पुलिशेक कागाळी आनी निवेदनां आसतात।
अदीमदी लोक रस्त्यारूय देंवता, मात पत्रकार सोडल्यार लोकांक आवाज काडपाक वालिना, ना पुलीस ना राजकीय फुडारी. आता रिपोर्टरांकूय धमक्यो येवंक लागल्यात. पार्टीवाल्यांनी बीजेपी वाले रिपोर्टराचे फाटल्यान लागल्यात. धमकी दिवपी सुनील भोसले, हरमला खालच्या वाड्यावेलो बीजेपीचो गटाध्यक्ष. परीक्षेच्या दिसांनी रातच्या पार्ट्यांचो भुरग्यांक अभ्यासाक त्रास जाता म्हूण मोर्जेकारांनी मिडियाक रिपोर्ट करपाक सांगलो. लोकांनी बोवाळ मारलो पूण पुलीस कांयच जागमाग करिनात. आता रिपोर्ट करतल्या पत्रकाराक बीजेपी वाल्यांच्यो धमक्यो आनी गाळी खावच्यो पडटात. पत्रकार विलास आरोलकारान प्रकरण पुलिशे मेरेन पावयले. ताचेरूय पुलीस हालचाल करिनात. बीजेपी वाल्याचेर एक्शन घेवची म्हूण मोर्जेकार मागतात. पार्टी चालू झालेली आसा त्या कारणान आमी एक गव्हर्नमेंट काय एक्शन घेना, आमी दुसऱ्याचो एक सपोर्ट घेतलेलो आसा रिपोर्टराचो. त्या रिपोर्टराक आज हे धंदेकार आज धमकी दितात आनी भुरग्यांची एग्जामी चालू आसा त्या कारणान आमी हे केल्ली आहात, पण कांयच कारवाई जायना. कित्याक लागून आमकां हे दिवंक जाय सरकारान. आरोलकारान प्रकार मांद्रे पत्रकार संघाच्या अध्यक्षा मेरेन पावयलो. बातम्यो प्रसिद्ध करनाका, बातम्यो टेलिकास्ट करनाका म्हणून जी धमकी मेळ्ळा त्या धमकीचो सगळ्यात पयलीं हांव निशेध करता मांद्रे पत्रकार समितीच्या वतीन. त्या धमकीचे कारण अशें की विलास आरोलकर आनी सगळे सहकार्यान कोस्टल बेल्टान चलप्यो लेट नायट चलपी पार्ट्यो ज्यो आसात त्या पार्ट्यांच्या विरोधात आवाज उठयला. आतां जो प्रकार घडला धमकी दिवपाचो, तशा प्रकारची धमकी अनेक वेळा गांवगिऱ्या वाठारांत काम करपी पत्रकार भावांक येतात. लोकांनी बोवाळ मारूनय मांद्रे नायट पार्ट्यांचेर पुलीस कांयच कित्याक करिनात ताची जाप बीजेपी वाल्यांची धमकी. पळयल्यार कळपाक पुरो, गृहमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघातूच सगळें चलता म्हूण गजाल आनीक हुस्क्याची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.